जो साऊथ गोवाचो एक रिजायन जाल्लो, एक आमचो आनी एक लिडर रिजायन जालो, आनी आज आनी एक रेजिग्नेशन आयला. दे हॅव एक्सप्रेस्ड देअर फ्रस्ट्रेशन अबाउट द अलायन्स विथ काँग्रेस. वी आर व्हेरी क्लियर की डिफेक्शन जावचें ना म्हणून काँग्रेसाक जेन्ना जेन्ना प्रश्न विचारता ताचेर उत्तर येना. तांचो एक फाटलो MP फ्रांसिस्को सार्दिन ताणे स्वता म्हणला की काँग्रेसाक जर परत बहुमत येना जाल्यार ते परत वतले म्हणून. हांव म्हणना. सो हो जो विशय आसा एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न, we have laid it to rest. We have decided that let us go ahead and make the organization strong. We will decide about alliance as far as like-minded parties are concerned who are going to fight elections against Bharatiya Janata Party, destroying Bharatiya Janata Party's corrupt governance. Bharatiya Janata Party हरप, जे करप्शन आसा ताका हरप, हो मुख्य हेतू धरून आमी जे काम सुरू केला. We will continue. In the journey of politics, there will be so many who will climb on the bus and who will get down, who don't fit in the ideologies. Now, very clearly, we are sure what our intention is to defeat Bharatiya Janata Party. And तातूंत जर कोणाकूय दिसता की आमचे विचार हांगा जुळना, म्हजे विचार वेगळे आसा, तर ताणें ते पार्टी सोडटा. पार्टीन नवे लोक जॉयनिंग जाल्या. काल आमकां जॉयनिंग जाल्या, पयर जॉयनिंग जाल्या, ताच्या पयलीं आमकां जॉयनिंग जाल्या, आनी जॉयनिंग जावपाच्यो आसा. वेगवेगळ्या विचारसरणीचे लोक आमचे काम पडटा म्हणून आज आमकां जॉइन जाता. काल आमी जेन्ना आमच्या बरोबर राजेश गांवकर सारको STचो एक प्रॉमिनंट लिडर आयलो, ताणें आमकां एक सर्टिफिकेट दिलें काल आमच्या आमदाराक आनी आमच्या पार्टीच्या कामाक. सो म्हाका दिसता ह्या पॉलिटिक्सान हे जायत रावतले. वता आसतना फ्रस्ट्रेटिंग स्टेटमेंट करून आपले जे राजकीय पक्ष ताचेर टिका करप, हातल्यान प्रत्येक जो राजकारणी जो सोडून वता ताची मनस्थिती दिसून येता. So, I wish them all the best. They have been part of our ideologies. They only had a difference as far as alliance is concerned. And I think if they ever feel what our decision is right, they are welcome to come back to the party. It will not impact you in coming days for? पार्टीन लोक येता कितले वता कितले. फाल्यां हांव जर पार्टीचो प्रेसिडेंट परफॉर्म करना आनी म्हाका काडलो जाल्यार पार्टी सोंपतली, किंवा हांवें पार्टी सोडली म्हणून पार्टी सोंपतली. पॉलिटिक्स इज डायनेमिक, नथिंग इज कॉन्स्टंट. Somebody and nobody is indispensable as far as politics is concerned. Neither me nor any one of us. Somebody smarter, intelligent is waiting to take the position that somebody else has given up for whatever reason. बरें आसूं, वायट आसूं, कितें आसूं. But that is a choice that somebody has made. Our aim is clear. Our fight is against Bharatiya Janata Party. BJPच्या करप्शना विरुद्ध, सरकारा विरुद्ध आमचो लढत चलत उरतलो. While all this happening, you have seen our meeting is on. आमचे MLAs आसा, आमचे लिडर्स आसा, आमचे सगळे हांगा बसल्या. आज आमी विशय खंयचो फाल्यां घेवचो हाजेर विचार करता. कोण सोडून गेलो आनी कोण आयलो हाजेरच विचार करत बसले जाल्यार गोंयचे विचार कोण करतलो. So I think it is very clear. Our aim is clear, and I have made it very clear to you. So Aam Aadmi Party will go the independent only inform on their decision. See, it is not a question that I will answer you today. एक गजाल तुका हांव सांगूंक सोदता. गोंयकारांक दिसता की भारतीय जनता पार्टीक हरोवंक जाय. गोंयकारांक दिसता की भारतीय जनता पार्टीक हरयतले जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवचें पडटलें. गोंयकारांक हे कित्याक लागून दिसता? कारण खंय ना खंय तरी तांकां दिसता की भारतीय जनता पार्टीचो पावर इतलो वाडला की हे तांकां हरयतलो जाल्यार एकठांय येवचेच पडटले. पूण गोंयकारांक हेंय दिसता की प्रत्येक फावटी प्रामाणीकपणे जर भारतीय जनता पार्टी कडेन इलेक्शन लढना जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक हरोवंक शकना. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज द इंटेंशन टू मेक देम लूज, intention to win, and I think we have it. So let us see how things go ahead. There are a lot of people who are in touch with us. They have said that what you said is right. Don't go by what is social media is saying. People of Goa's aspirations is very clear. Defeating Bharatiya Janata Party. जे आमचेकडे आसा, इंटेंशन आसा, आणि ह्या लढाईत जो कोण आमकां जॉइन जावपाक सोदता, दे आर वेलकम टू डू इट. आज जर अलायन्साचे जर आमकां ब्लेम करता म्हणत जाल्यार तूं 10 दिसां पयलीं हांवें जेन्ना आपयल्ले 2 तारखेपर्यंत आमी मेळुया आनी डिसायड करुया, तेन्ना काँग्रेसान कित्याक कांयच स्टेटमेंट दिवं नाशिल्लो. आज आमी सोडटा तेन्ना ते म्हणटा ऑल आर वेलकम टू गिव्ह देअर दिस एंड इलेक्शनाक 1.5 वर्सां आसा म्हणून. आमी अलायन्सान बरोबर काम केलां, अलायन्सा बरोबर आमी काम करून तांच्या MPक जिखोवन हाडला. आज तो आमचे स्टेटमेंट काडटा, पूण ताका याद दिवन दिसता म्हाका कशे तरेन आमी काम केलें ताचे खातीर, ते कशे तरेन दीस रात आमी ताचे खातीर भोंवताले ते. So I think he has forgotten all that he is blaming us. But every time their national leaders came to go up,
They made the first statement that we don't want an alliance. Nimbakaraचे 10 स्टेटमेंट काढ तुझ्या आर्काइव्हसान मेळटले. When she said that AAP should leave Goa, TMC should leave Goa, other parties should leave Goa, and give absolute right to Congress to do whatever that is. So hypocrisy is something that has खंय ना खंय ताका एक फुल स्टॉप मारपाक जाय. दोनदा डिफेक्शन जाले. आमचे आमदार थंयच आसा. तांचोच MP म्हणटा आमचे आमदार डिफेक्ट करून वतले जर मेजॉरिटी मेळना. हांव म्हणना तांचोच आमदार तांचेच लिडर्स म्हणटा की खंय ना खंय तरी आमचे लिडर्स कॉम्प्रोमायज आसा. आनी हांव जेन्ना आपयता तांकां की यो आमी बसून उलोवया म्हणून तेन्ना कोणूच उलयना. आनी जेन्ना आमचो लिडर येवन कितें तरी एक स्टेटमेंट करता ताचो अर्थाचो अनर्थ करून सांगता की वी आर द वन्स हू आर डिफायिंग अलायन्सीस ऑर ब्रेकिंग स्कोप फॉर अलायन्सीस म्हणून सर्टनली नॉट. We are only showing that our intentions are clear of defeating Bharatiya Janata Party, and ताचे खातीर जो कोण आमचे बरोबर येवपाक सोदता they are welcome. And I have always said it. I have said it much before Kejriwal came to Goa, and I am saying it now after he has left from Goa. But the intentions have to be clear, and I don't see those intentions coming forth from those leaders who cry foul after the time period for alliances are gone. It has to be done today. It had to be done today, and by now we should have started working. But खंय तरी सिरियसनेस दिसना जाल्यार then we have to fight seriously and we will do it.